एक वटेन पावस तेंकलो जाल्यार दुसरे वटेन मडगांव पालिकेच्या वेवस्थापनाचेर प्रस्नचिन्ह. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मडगांव सिटीन कोयराचो प्रस्न सुटना. रस्त्यार पालिकेच्याच गाडयेंतल्यान ओल्या कोयराचें बुरशें उदक गळटना दिसलें. कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे अशें आसा, जेन्ना खंयचोय गार्बेज ओलो जावं सुको जावं तेन्ना पीक करप जे आसता स्टायल, हांगाच्यान पीक करून जे ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वचप परत खंय तरी लिकेज जावपाक येना वो पडोवंक जायना. म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता जे रिचर्ड आसा ते ओल्या गार्बेजीचे ते रस्त्यार कशे पडला ताका लागून जायती मोटरसायकली टू व्हिलर चलोवपी कोण आहा ते स्लीप जावन पडटात. फाटल्या दिसांनी एक पावस पडिल्लो गेल्या फाटी 4-5 दिसां पयलीं आनी ते कितलेशे मोटरसायकलवाले पडिल्ले ते सगळ्यार थंयच गाडी भितर काडटात त्याच जाग्यार. ते खंयी जावपाक शकता. हे पळयात आतां कशी लिकेज जाता ती फाटल्यान. हांव सगूण गावडी सोशल मिडिया खातीर मडगांवच्यान.